भाजपा सध्या अल्पसंख्याची पिडणूक करता। सरकार तुमचे आसा म्हणून लोकांच्या भावनांच्या आड वचू नाकात। कायद्याचे फासकेत रावन कोण धर्म पाळत असत जाल्यार तांकां विरोध करपाची गरज ना। अल्पसंख्यांनी भाजपा पासून आता सादूर रावचें। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान म्हळां। हिंदू गटांच्या विरोधाक लागून बंगळुरूच्या आर्क डिओसिसाक कर्नाटक राज्यांतले एक दोंगुल्लेचेर येशू क्रिस्ताचो पुतळो उबारपाक विरोध केला। भाजपाच्या फुडारपणा सकयल सरकारान सरकारी चौकशेंत हे जमनीचो मालकी हक्क सिद्ध जायना तो मेरेन काम बंद दवरचें अशें मागलां। ताचेर खासदार फ्रांसीस सार्दिनान ही प्रतिक्रिया दिल्या। दर एकान कसो वागप कितें करप ताची मेकळीक राज्य घटनेन ताका दिल्या। तो कोचून घेवचो न्हय अशेंय ताचें म्हणणें। बीजेपी सरकार जो आसा तो मायनॉरिटीक त्रास दिवपाचो। बेंगलोर आमचो क्रायस्ट किंग स्टॅच्यू तें तांणी मोडलोलें आसा। ही घालची पडची नवे बांदूंक दिनाकात, पूण आशिल्लें इतलो वर्सां तें डेसेक्रेट करपाक मोडपाक कोणाक रायट ना। हिंदू, क्रिश्चन, मुसलमान, सिख, जैन are all sons of the soil of this country. And in democracy, everybody has got right to follow his own religion. Nobody is right to tell what you should do, what others should do. You do. See that you don't disturb others. So देखून हांव सांगूंक सोदतां की हे जे मायनॉरिटीक त्रास दितात, हांव मायनॉरिटी कडेन मागता दोळे उगड्यात। जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा हांकां कोणशाक धरयात। पूण हांकांय सांगूंक सोदतां बीजेपीक, तुमी सरकार तुमगेलो जाल म्हूण लोकांचे सेंटिमेंटांचेर आड वचनाकात। एवरीबॉडी हैज गॉट रायट to follow his religion as long as he doesn't disturb others. You are South Goa and member of the minority community. Are you going to write to the Karnataka Chief Minister condemning the incident of desecration of King Christ Jesus' statue? I will raise it in the House during 0 hour. No, I'm talking about are you going to write to the Chief Minister of Karnataka? No, I may not, but I'll raise it in the House during 0 hour. You can also write. No, I will not. Because you raised this issue to Darling, what I'm saying is bad. Yes, I will raise it in the House in my parliament. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार।